कोण कोण येऊन किती किती उलयतात आणि हे संकट सांभाळून डेव्हलपमेंट करपी हेच सरकार. या तर हेच सरकार आणि खंयचे असे सरकार आसा जाल्यार तुम्ही सांगात म्हाका. फुडें व्हरपी आनी खरें काम करपी प्रामाणीकपणान काम करपी लोकांक रिजल्ट दिवपी ती टँक आनी ते पायपलायनी ह्या 5 दिसांत तुमची स्टार्ट मेळटले. तेजे ऑलरेडी नेगोशिएशन चालू आसा आनी आमी तेजे फाटल्यान तो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो तुमचो हांगा सगळो प्रॉब्लेम सॉल्व. तुम्ही जाणात ह्या मतदारसंघात कशे कशे रस्ते आमी पावयले, उदक लायट कशी कशी पावयली आनी जे जे संकटाक आमी फेस केला. म्हणून म्हणटा हे फाटी एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेजर फर्स्ट आमी सोडयतले. एम्प्लॉयमेंट बद्दल जातात आता ह्यो नोकरी गव्हर्नमेंटाक थोड्यो बहुत मेळटल्यो पण 2,500 नोकऱ्यो एअरपोर्टार आमकां मेळपाच्यो ना. त्याच्या खातीर तयारी दवरा. ते ट्रेनिंग सेंटरार सगळे कोर्स करा. थंय नोकरी मेळपाक जाय ते मेळनाला दुसऱ्यांक करून द्या. हांव मात आनी त्यो नोकऱ्यो आमकांच मेळटल्यो, आमच्याच मतदारसंघाच्या लोकांक मेळटल्यो कारण आमी दिलो, आमी त्याग केलो, आमी सॅक्रिफायस केलो. गव्हर्नमेंट हे आज जे चलता त्या प्रमाणे अख्ख्या गोंया भितर जी प्रगती जाता एक चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमुख आणि पेडण्या तालुक्या खातीर लागपी सगळे प्रोजेक्ट ताच्या बरोबर आमी पुराय करता. आमकां फक्त मोबायल इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हातूंत इंटरेस्ट आसा असो ना तर तेज्या बरोबर तालुक्यात मोपा गांवचोय विकास जावचो, पेडण्या तालुक्याचोय विकास जावचो आनी गोंयचो विकास जावचो ताच्या खातीर हे सरकार काम करता. सगळ्यात पयली हांव अभिनंदन करता जे खास करून आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डाचे. ज्या बायोडायवर्सिटी बोर्ड औद्योगिक संस्थान पेडण्या गांवांतलो आसा आनी इनिशिएटीव घेवन सुप्रीम कोर्टात आमकां 5 लाख झाडां लावपाक सांगली. आमी कदाचित म्हाका दिसता मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा खातीर कितलीं झाडां काडटा 50,000 झाडां कट केली फक्त. हांव रिपीट करता आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा खातीर 50,000 झाडां आमी कट केल्या पण ताच्या बदल्यात आमी 5 लाख झाडां लायता. आनी इतकेच खातीर सांगता की बरेचशे जाण स्वताक एनवायरमेंटलिस्ट जे म्हणटात, स्वताक जे NGO म्हणटात आनी स्वताक खूब मोठे एनवायरमेंटलिस्ट म्हणून भासयतात, सगळ्या प्रोजेक्टाच्या विरोधात कोर्टात वयतात. मोपाच्या विरोधात कोर्टाक गेले ते एकूय झाड लावपाक मोपानूय येवंक ना आनी गोंयानूय लावना. 50,000 झाडांच्या बदल्यात आमी 5 लाख झाडां आनी तितूंतली 1 लाख झाडां ही त्याच मोपाचेर लायता. म्हणजे 50,000 जरी कट केली आनी फक्त लायना, ती लायल्या उपरांत ताची काळजी घेवपाची. म्हणजेच ताका जे उदक जाय आशिल्लें. प्रदीप सर मुखार तुका सांगलें की आमी सगळ्या लोकां कडेन गेले की तुमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज लायात, तुमकां त्या झाडाचो उपयोग जातलो असली झाडां लायात. ताच्याच बरोबर उरलेली झाडां जी एनवायरमेंटाचो समतोल दवरतले आनी ती झाडां खंयची आमकां खंयच्या महाराष्ट्र कर्नाटकांतल्यान आमी कितें हाडून वचूंक ना. हांगासरलेच आमचे जे 2-3 भाव जेंच्यांनी नर्सरी क्रिएट केल्यो, खास करून सज्जन आनी दुसरो भाव आमचो तो इंजिनियर भुरगो नांव कितें तेजें सत्यविजय आनी आमची महिला भगिनी तिजें नांव कितें सुमित्रा. ह्या तिगाय जाणांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. कित्याक आमकां जी झाडां जाय आसली आमकां अदरवायज जाल्यार महाराष्ट्रा कर्नाटकांतल्यान विकती हाडपाक जाय आसली. प्रदीप सर मुखार आनी ताका इनिशिएटीव जशें तेणी सांगलें ताका वयर उदक जाय आनी तें उदक जर म्हटल्यार आसत लोकांचे बरोबर आसा. आमी आज झाड लायले परत ते ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर म्हटल्यार मरतले, आमी लावन फायदो कितें आसा. ताच्या खातीर ताका उदक दिवपाचें. वीच इज अ 15 MLDचो प्रोजेक्ट तुमच्या ह्या सेम ह्याच न्हंयचें नांव कितें म्हटलें कळशी रिवर. जी कळशी रिवर ड्राय जातली तितून तिराळीचें उदक हाडून कळशी रिवरान सोडलें आनी 15 MLDचो प्रोजेक्ट आमच्या जिल्हा पंचायत सदस्यान वेवस्थीत रित्या एक्सप्लेन केलो की कितें गरज आसली कारण ती स्थानीक आसल्या कारणान तिका खबर आसा. आनी ऑल टुगेदर ह्या सगळ्या प्रोजेक्टाक आमची टोटल लँड कितली कवर करता आमी 60 हेक्टर जमीन जे आमचे स्थानीक फार्मर आसात, जे हांगासले आमचे मोपांतले रहिवासी आसात, जे शेतकार आसात तांकां वेगवेगळी झाडां 60 हेक्टर जमीन रावपा खातीर
प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला उपरांत आमी उदक लिफ्ट करतले त्या वाठाराचेर वयतले थोड्या पांय ग्रेविटी दितले थोड्या पांय आमी पंपींग करून ते तेंच्या शेता पर्यंत पावतले त्या खातीर तुमी इनिशिएटीव घेवपाची तयार आसा तुमी जर इनिशिएटीव घेतलो आसत जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीन तुमी एग्रीकल्चर करपाक शकतले वेगवेगळी झाडां कल्टिवेट करपाक शकतले ज्याचो फायदो तुमकांच न्ही तुमच्या फुडल्या जनरेशनाकूय मेळटलो म्हणून म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा हे सरकार तुमच्या बरोबर आसा हांव फक्त एग्रीकल्चर करा म्हणून सांगना ज्या मोबाचो फायदो जे बाबू आपले भाशेन उलयता आसतना ताणें सांगलें की आमी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हांगा हाडटा आसत हांव अजून सायट पळोवपाक वचूंक ना मोपा खातीर ज्यांच्यो डॅमेजीस जाल्या आतां हाज्या पयलीं आमी